ऑर्गनायझिंग टीम आसा ताचे मनापासून अभिनंदन करता की एक बरी गोष्ट, एक आमची संस्कृती दवरूची ज्याच्यामुळे आमच्या समाजात एक बरी मेसेज वयता असे प्रोग्राम आज जाता. आणि हे करताना त्यांनी कितें केला, एक तर बायलांच्यान सुरू केला, म्हणजे होम मिनिस्टर सगळे थंड झाले. सो त्यामुळे सगळ्यात बरं घराण्यात पहिली शांतता पडली, 5 दीस शांती येयली प्रत्येकाच्या घरात. भुरग्यांक त्यांच्यानी इन्वॉल्व केले, दादल्यांक इन्वॉल्व केले, म्हणजे सगळ्यांक एकमत केले. आणि हे असेच आता जसे सांगले तसे जशी तुम्ही पॉझिटिव्ह करता पळय, एक लक्षण आसा जितले तू बरे कर, जरा दुसरी सायड आसतली, पण जितले तुम्ही बरे कर तितले ऍड जाता. आताच म्हाका सर सांगतालो पहिली जेन्ना दिवचो वर्सा 40-50, आज 700-800, म्हणजे कितली हे पावल्या ती फुडें पळयात तुमकां. आणि ही सगळी हे अशें करपाची गरज आसा. तर कित्याक आसा, आज प्रत्येक जण संवसारात एकच गोष्टी खातीर धडपडटा. कित्याक सांगा, पैशाक न्ही, पैसे थोडे येले काय पुरे जाता. जॉबाक न्ही, जॉब येयलो काय जॉब दिताना ते विचारतात 4 दिसांनी, कळ्ळें न्ही. तर सुख आणि समाधान. हांव रातची 11 काय करता, पण घरा कडेन 11 पावता तेन्ना तरी म्हाका मनान शांतता आसा. पूण जो आज टायमाचेर बरें केलें. Mama